सगळ्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं. जेसू कृपा दिवं. मागीर मोगाचो येवकार तुमकां सगळ्यांक आयचे मिसाची भेटीन. आयची मिसाची भेट आमी भेटयता आब्रांचीस फॅमिलीच्या सगळ्या सोंपून गेल्ल्या ओतम्या पासत कामील आब्रांचीस ही भेट भेटयता. तशेंच सगळ्यांची आमची मागणी आमी देवा मुखार दवरुया. खेरीत भाशेन मागुया शांती पासत आमकां सगळ्यांक गोंयकारांक भोव करून शांती मेळूं. मागुया आमच्या चीफ मिनिस्टरा पासत, आमच्या एनवायरमेंट मिनिस्टरा पासत, PWD मिनिस्टरा पासत तांणी गोंय विकपाचे ताळणेन पडना जावं आनी आपलें मन बदलून तांणी गोंय सांबाळपाच्यो वस्तू आसा तेंच करूं. लोकां मदें फुटी घालिना जावं पूण लोकां मदें एकवट हाडूंक जाता तितले उपाय घेवंक पवित्र आत्म्याचें बळ खेरीत भाशेन तांचे सवेन देवय म्हूण आमी देवा लागीं मागुया. हेर सगळी आमची मागणी इल्लोसो वेळ उगीच रावून आमी देवा मुखार दवरुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवय आसूं. तुमच्या भाव भयणीनो, जेजू आमकां 2 खेरीत देणी फावो करता. जेन्ना निमाणें जेवण जालें निमाण्या जेवणार जेजून आपल्या शिसांक आज्ञा दिली तेन्ना 2 खेरीत देणी. पयलें देणें शांतीचें पीस आनी दुसरें देणें खुर्साचें खुरीस जाचे वरवीं महिमा मेळटली. जाल्यार ही दोनूय देणी घेवन आमी आमचें जिवीत क्रिस्ती जिवीत नेटान जिवंक आमकां जण एकल्याक उलो. तरी आसतना जायते फावटी आमी शांतीचेर आड गेल्या, शांती विबाडल्या आमच्या उतरांनी कोरण्यांनी आनी आमच्या जिविताचे वागणुकेन. खरीच आमी घोडे लिपोवन दवरला वो भायर उडयला नाकारला. असलें आमच्या चुकीचें हे मिसाची सुरवातेक देवा लागीं बोगसणें मागुया. हांव पातकी सुरपदवीदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्यांव हांव चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान सारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. म्हजो अपराध म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत बागेवन सदांच सांकवार मरे सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पर देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवीदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सुम्या काकूत कोर, सुम्या काकूत कोर. क्रिस्ता काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर. सुम्या काकूत कोर. सुम्या काकूत कोर. प्रार्थुया. देवा आमच्या स्वर्गीच्या बापा, जेजूच्या पुनर्जीवनपणा वरवीं आमच्या घायल्ल्या सैमाक तूं वखद लायताय आनी तें नवें करून आमकां सासणाच्या जिविताक तयार करताय. तुवें बासायलोली देणी आमी ओळखूंक पावल्या, ती आमकां मेळटली म्हूण आमी दुबाव धरिना जावच्याक आमचो भावार्थ आनी बरवसो थीर कर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता देवा सासणाच्या सासना. आमेन. दोन दुताच्या इतिहासा वेलें वाचप. आंतियोके आनी इकोनिया थावन थोडे जुदेव आयले. पोरजेक कुबडावन ताणें पावलूक फातरायलो आनी तो मेलो म्हूण समजून ताका शारा भायर वडून व्हेलो. पूण शीस येवन ताचे भोंवती एकटवले तेन्ना तो उठलो आनी पोत्तून शारांत गेलो. आनी दुसऱ्या दिसाक तो बार्नबासा बरोबर देर्बेक गेलो. देर्बे शारांत शुभ वर्तमान पोरगोटून शीश केल्ल्या उपरांत पावलू आनी बार्नबास लिस्त्रेंतल्यान आनी इकोनींतल्यान आंतियोकेक पावले. तांणी शिसांक गोटाय दिली आनी भावार्थांत थीर रावात म्हूण सांगलें. देवाच्या राज्यांत भितर सरूंक जायते कोश दोग आमी सोसूंक जाय अशें ते म्हणटाले. दर एके पवित्र सोबेक तांणी जाणटे नेमले आनी मागणी आनी उपास करून जांचेर ताणें विस्वास दवरलोलो त्या सोम्याचे आदीन तांकां केले. पिसिडिया प्रांतांतल्यान
ते पानफिलियेक पावले. पेरगा गांवांत देवाचे उतर परगट्टूच ते आतालियेक गेले आनी थंय तावन तारवार बसून आंतियोकेक पावले. हाचे आदीं ह्याच शारांत तांणी सोंपयलोल्या वावरा पासत भावार्थ्यांनी तांकां देवाची मोजत मागून ताच्याच हातांत घाले. हांगा पावतूच पवित्र सोबेक ताणें एकठांय केली आनी देवान आपल्याक केल्ले तितल्याचीच खबर तांकां दिली आनी कशे भाशेन विदेशांक ताणें भावार्थाचे दार उगडले तेंय बी तांकां सांगलें. शिसा बरोबर ते थंय जायतो काळ रावले. देवाचें उतर हें. देवाचे उपकार. आमचो जबाब. तुजे भोक्त सर्वेस्परा तुजे राजवटीची मोहिमा गाजोवं. परतून म्हणया, तुजे भोक्त सर्वेस्परा तुजे राजवटीची मोहिमा गाजोवं. तुवें रोचलाय ते सोगले तुका दिनवासूंक सर्वेस्परा. तुजे भोक्त तुजे वंदन करूंक, तुजे राजवटीची मोहिमा गाजोवंक आनी तुजी पदवी परगट करूंक. जबाब. तुजे भोक्त सर्वेस्परा तुजे राजवटीची मोहिमा गाजोवं. अशें सगल्या मनशांक तुजी वर्ती कर्तुत्वां आनी तुजे राजवटीची लोकलोकीत मोहिमा कळीत जावं. तुजें राज म्हणल्यार सासणाचें राज. पिणकेचे पिणकेक तुजी राजपदवी तोखता. जबाब. तुजे भोक्त सर्वेस्परा तुजे राजवटीची मोहिमा गाजोवं. म्हज्या तोंडांत सोदान आसूं सर्वेस्पराची वाखाणणी आनी ताचे पवित्र नांवाची सगल्यो रचना स्तुती करूंक सासणाक सासणाक. जबाब. तुजे भोक्त सर्वेस्परा तुजे राजवटीची मोहिमा गाजोवं. उद्गार. Soy sorvesporak, soy sorvesporak, soy sorvesporak, soy sorvesporak. कोश्ट मरण सोसून मेल्ल्यांतलो पुनर्जिवंत जावंक आनी अशें आपले मोहिमेंत भितर सरूंक हें सगलें क्रिस्ताक घडोवन येवंक जाय आसलें. Soy sorvesporak, soy sorvesporak, soy sorvesporak, soy sorvesporak. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. जुवांवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जेजून आपल्या शिसांक म्हळें, शांती तुमकां दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. संवसार दिता तशी हांव ती तुमकां दिना. तुमचें काळीज उचांबोड वो भिजूड जावं न्हय. हांव वेतां आनी हांव तुमचेशी येतां अशें हांवें तुमकां सांगलां म्हूण तुमी आयकलां. तुमी म्हजो मोग केल्लो जाल्यार हांव बापा सोरी वेतां म्हूण तुमी संतोशभरीत जातले आसलेत. कित्याक बाप म्हजेवून व्हड. हें घडोवन आयल्या उपरांत तुमी विस्वास दवरच्यात. आतां हें घडचे आदीं हांवें तुमकां सांगलां. आनीक तुमचे लागीं चड हांव उलोवचो ना. ह्या संवसाराचो अधिकारी येवचो जालो. म्हजे वयर ताका कसलीच पदवी ना, पूण बापाचो मोग करता आनी बापान फरमायलां तें हांव पाळटां म्हूण संवसाराक कळून येवंक जाय. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाखाणी तुका क्रिस्ता. आल्बर्ट बेनाबू हो म्हजो एक जुदीव इश्ट इज्रायलाचो. आनी जितले फावटी ताचो आनी म्हजो संपर्क जाता तो म्हणटा, शालोम माय फ्रेंड.
आनी म्हाकाय बरें दिसता परतून ताका म्हणपाक शालोम. आयज पासून जुदेव लोक हीं उतरां उजार करता, हें उतर उजार करता एकामेकाक ग्रीट करपाक शालोम. शालोम म्हणल्यार कितें? शालोम म्हणल्यार शांती. म्हणटच एकामेकाक पयलें उतर तांचें शांती. इस्रायलाक थावन जरी तर तुमी आराबाक वचत जाल्यार आराब लोक जो आसा तोय एकामेकाक असलें ग्रिटींग करता आनी ते म्हणटात इस्लाम अलेकुम आनी परतो जबाब तोच अलेकुम इस्लाम. हाचो अर्थ कितें? शांती तुजे सवे आसूं, पीस बी विथ यू. आनी मागीर परतो जे भाशेन आमी मिसाक जबाब दिता एंड ऑल्सो बी विथ यू. हें जालें इस्रायलाचें आनी आराबाचें. आमी गोंयकार कितें म्हणटा? आमी गोंयकार एकामेकाक ग्रीट करता तेन्ना, पयलीं मेळटात तेन्ना कितें म्हणटा? तुमी कितें म्हणटात? कन्फ्यूज जाल्यात न्हू, कित्याक आमी आमचो कल्चर जो आसा तो सोडून आमी वेस्टाक पावलेली आसा आनी आतां आमी गूड मॉर्निंग, गूड आफ्टरनून, गूड इवनिंग तें म्हणटा. पूण आमचें गोंयकाराचें कितें? देव बरो दीस दिवं, देव बरी सांज दिवं, राती वयता आसतना देव बरी रात दिवं. भाव भयणीनो, खंयच्याय भाशेन एकामेकाक ग्रिटींग जें करपाचें आसा तातूंत आमचे कोंकणी भाशेन, खेरीत भाशेन देव आसा. देव बरो दीस दिवं, देव बरी रात दिवं, देव बरी सांज दिवं. आनी परतून आमी जबाब दिता कितें म्हणून? जेजू कृपा दिवं, वो देव कृपा दिवं. म्हणटूच एकामेकाक आमी भेट्टांव तेन्ना आमी एकामेकाक शांती दिता, आमी एकामेकाक देव दिता. आनी देव म्हणल्यार शांती. आयचीं वाचपां आमचे मुखार असलीं देणी दवरता. आयच्या शुभ वर्तमानान आमी जेजूचीं उतरां कांय बरीं आयकल्यात. सुरू जाता आसतनाच शांती तुमकां दवरता. पूण ही शांती संवसार दिता तसली शांती न्हय अशें जेजून म्हणलां. ही शांती सदां उरता तसली. ही शांती वन वे न्हू, एकूच वाटेन गेली आनी उरली तसली न्हू. ही टू वे, दोनूय वाटेन. म्हणल्यार म्हजे लागच्यान तुजे कडेन वेता, तुजे कडल्यान म्हाका वेता. आनी ही शांती जरी तर आमचे मदें तोगून उरतली जाल्यार एकामेकाक शांती दिवपाचीं उतरां आसा तीं शांती करपाच्या कोरण्यांनी बदलूंक जाय, तेन्ना ती शांती जाता. शांती म्हणल्यार कांयच जायना असलें न्हू. इट इज नॉट एबसेन्स ऑफ एक्टिविटी. शांती म्हणल्यार हें सगळें जें कितें आमचे भोंवतणी घडटा, उत्सांबडाय आसा कितली, जेजून म्हणलां उत्सांबड जावं नये, भिजूट जावं नये. असली उत्सांबडाय आमचे भोंवतणी जाय ती आमकां आयज दिश्टी पडटा. आनी आमच्या जायत्या जाणां भितर असलो भिजुडायेचो आत्मो भरलेलो आसा. भिवकरी आमी जायतीं जाणां कितेंय करपाक, कितेंय उलोवपाक, कितेंय सांगपाक, वा आमचो ओपिनियन पासून जायते पावटी दिवपाक भिवकरी. हें आसतनाय ही शांती आमकां फावो. कित्याक ही शांती बेश्टी पसऱ्यार घेतलेली वा रस्त्या वयली उबारली न्हय. ही शांती देवाची शांती. खेरीत देणें, जशें सुरवातेक हांवें म्हणलां, जेजून आमकां 2 देणी खेरीत फावो केली आपल्या निमाण्या जेवणार. तो जेन्ना शिसा लागीं उलयता, एक शांती, हीच ती शांती. हांव दिता ती शांती, संवसार दिता तसली न्हय. आनी ही शांती घेवपाक तो लिपून ओगी कुशीक वचून खंयचे घोलीन बसूंक ना. तो भायर सरलो आनी हेंय देणें आमकां दिलें, दुसरें खुर्साचें देणें. आनी हो खुरीस बेश्तो कोश्टांचोच, एक कोश्टांचीच खुणा न्हय, पूण हो खुरीस जालो जैताची खुणा. म्हणटच जेजून जो आमकां खुरीस दिला, देणें दिलां, तें आमच्या कोश्टांची खुणा आनी त्याहून चड आमच्या जैताची खुणा. जैत मरणाचेर, जैत पातकाचेर, जैत आमच्या उत्सांबडायेचेर आनी भिजुडायेचेर. तर ह्या पासत भाव भयणीनो, जरी तर ही शांती जेजू दिता ती आमकां फावो जातली जाल्यार संदान गरजेचें, रिकन्सिलिएशन. जरी तर आमी संदान करिना जाल्यार शांती मेळूंक शकच ना. संदान कोणा लागीं? संदान जांचे लागीं आमी घोडे फाल्स पडलेलीं आसा वो आड गेल्लीं आसा. देवा लागीं संदान.
रिकन्सिलेशन विथ गॉड. कित्याक आमी आमच्या उतरांनी कोरण्यांनी आनी आमच्या क्रिस्ती जिविताचे वागणुकेंतल्यान आमच्या देवाक खूद आमी दुखयला. हे पासत जेजू आमकां परतून आपल्या बापाशी एक करूंक आयला, संधान करूंक आयला. हे पासत बापाशी व देवाशी आमचें संधान आमच्या पेल्या लागीं. कित्याक आमी आमच्या उतरांनी कोरण्यांनी आमच्या पेल्याक दुखयता, आमचे भोंवतणी जो लोक आसा तांकां दुखयता. थोडे पावटी आमी चिंतिना आमी कितें म्हणटा कितें करता, व थोडे पावटी आमी मुद्दम करता, शांती बिगाडटा. शांती सांबाळूंक आमकां धाडलेले आसात, पूण आमी जायते पावटी शांतीच पिड्ड्यार करता. देखून हें संधान ज्या भावाक जे भयणीक हांवें दुखयला, व ज्या भावान जे भयणीन म्हाका दुखयला, तांचे लागीं संधान. आनी हें करपाक तिसरें संधान एकदम गरजेचें, खूद म्हजे लागीं. जायते पावटी आमी कुंसाराक गोडे वेता, दुसऱ्या लागीं बोगसणें मागता, पूण आमकांच आमी जायते पावटी बोगसूंकूच ना, आमचेच लागीं आमी आजून संधान करूंक ना. हे पासत हें तिसरें संधान एकदम गरजेचें, रिकन्सिलेशन विथ सेल्फ. आनी हें आमी करता तेन्ना भाव भयणीनो, आमी जें देव बरो दीस दिवं, देव बरी सांज दिवं, देव बरी रात दिवं म्हणटा तें खरेंच देव आमचे बराबर आसतलो, आमचे बराबर शांती आसतली, शालोम आमी एकामेकाक म्हणूंक पावतले. न्हूच फकत उतरांनी, पूण आमच्यो कोरन्यो ज्यो जातात, आमी एकामेकाक मेळटा तेन्ना आमच्या तोंडार एक बरो हांसो धरून एकामेकाक खुशालकाय हाडटा, तसल्यो आमी कोरन्यो करूंक आमकां हें फावो जातलें. तर देवाक आर्गां दिवया. आमकां आमचे भाशेंतूच, आमचे कोंकणी भाशेंतूच हीं उतरां हे भाशेन मांडलेलीं आसात, घातलेलीं आसात, ती आमच्या जिवितांत पाळूंक आमकां दिसाच्या दिसाक उत्तेजन जावं. आनी ह्या पासत एकामेकाक आमी भेट्टा तेन्ना, एकामेकाक आमी ग्रीट करता तेन्ना देवाक घेवन एकामेकाक मेळुया, एकामेकाक भेटुया, एकामेका मदें शांती आमी रचून हाडुया. आनी जशें जेजून म्हणलां, उचांबड जावची न्हय, भिजूड जावची न्हय, पूण खेरीत भाशेन जेजूच्या हाताक धरून एकामेका सोवें आमी जियेता तेन्ना हीच शांती जाता तितली विस्तारूंक आमी प्रयत्न करुया. आनी हीच आमची शांतीची चिंतना ह्या अल्तारार, ह्या उंड्या सोऱ्यान जेजूक उबारुया आनी बदलून ती आमकां जेजूची शांती जावन मेळूंक आमी मागुया. गायन घेऊया C20, पेज नंबर 36. C20. Kalvaraco jon onon baba, वेदीचेर पडोन आतां सदा तुजोच मोगान पूत तो पेटयता, ताका एक व्हडा इगोर्ज माता. मोगाल बाबा दयाल नोत्रे ही पेटोवणी मानून तुगे, ही पेटोवणी मानून तुगे, ही तुजी पुजा कोची निमती. नमस्कार काढून तीन वाजलेली, तीच बोली सोड रचना नवी, पेटयता देवा भुरगीं तुजी. मोगाल बाबा दयाल नोत्रे ही पेटोवणी मानून तुगे, ही पेटोवणी मानून तुगे. म्हज्या भावा भयणीनो, म्हजें तुमचें बलिदान सुरपदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमचे आनी आख्या पवित्र शुभेच्छा देवाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. बापा, सगल्या देण्याच्या दातारा, तुवें कुशाल केल्ली तुजी पवित्र सभा उपकारी काळजान तुका ही देणी ओंपता. आनी जशें इतलो व्हड संतोश भोगूंक संवसारांतूच तुवें तिका फावो केलें, तशेंच सर्गीचो तो उचारा व्हरतो ओप्रिमीत संतोश आपणाक फावो कर म्हूण मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं.
आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. हय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व काळी आमी तुका वाखाणूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुजे महिमेची किर्ती आनी वाखाण निवर्त्या दबाज्यान आमी करची. कित्याक जेजू जालो आमची पासकांची बोली. आमचे खातीर तो आपलें अर्पण करीत आसा. तोच आमचो शारोती जावन तुजे मुखार सदांच आमची राखण करता. एकदां बोली जावन मारलेलो आनीक तो मरना, पूण सासणाक आसा जिवो. देखून पासकांच्या संतसाच्या नादार उल्हासता सगलो संवसार आनी सर्गीचे सर्व दलबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. पवित्र 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 दलबारांचो सर्वेस्पोर तूं. सर्ग आनी संवसार भरल्या तुज्या वैभवान. उंचसर्गी तुका सोय सोय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका सोय. उंचसर्गी तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगल्या पवित्रपणांची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक विचे आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणशी. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उडासाक करात. बावार्ताचो गूट परगोटुया. जेजू मेलो, जेजू जिवंत जाला. जेजू नव्यान येतलो. जेजू मेलो, जेजू जिवंत जाला. जेजू नव्यान येतलो. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे प्रितुमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गोवळी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्ग बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवस धरून मेल्ल्यात त्या सगळ्या आमच्या बाबा भयणांची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची हे भेटेक आयज हाजीर जालोल्या सगळ्या तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवाची माये सांगाती तिच्या पोती बागेवन जुजे, बागेवन धर्मदता, बागेवन जुजे वाज आनी बागेवन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व खाडी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवीदार बापा, सर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणान. आमेन. शांती तुमकां दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. संवसार दिता तसली शांती न्हय, पूण जेजूची शांती आमकां फावो कर म्हूण जेजून शिकयल्ल्या प्रार्थनांतल्यान सगळीं बापाक उलो मारुया. आमचे बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आसा आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणीत पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार.
सर्वेस्परासोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशा नोतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय. कित्याक राजवडकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबीच्या बावार्ताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशी प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय राजवट चलयताय सासनाच्या सासना. आमेन. सोम्याची शांती सदां घाल. तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवय आसूं. एकामेकाक हांसत्या तोंडान शांती दिवया. देवाचे शिले तूं संवसाराचे पाप कातले आमची काकूत कोर. देवाचे शिले तूं संवसाराचे पाप कातले आमची काकूत कोर. देवाचे शिले तूं संवसाराचे पाप कातले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाक आपयल्यांत ती आमी सगलीं सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मिक कुमया खातीर मागणें. मोगाळा जेजू, मोगाळा जेजू, तूं भोव पवी संस्कारां तूं भोव पवित्र संस्कारां हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सोत मानता. हांव सोत मानता. सगळ्या वस्तूंत हांव सगळ्या वस्तूंत हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता. आशेता. हे घडयेक एक घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवन संस्कारांत घेवन शोकना म्हणटच शकना म्हणटो आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता हांव तुका आनी वेंगयता आक्कोच आनी आख्खीच तुका एकवडटा. तुका एकवडटा. तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका. म्हाका दिवं नाका. आमेन. आमेन. Tuyo, Baba boyni petuyo, kalzat amshar augyo, chivit amche bodlungyo, yodai tuji di tudi, uzbon amkar tuji, santos tuzom. क्रिस्ता बरोबर आमी मेल्या जाल्यार ताचे बरोबर आमी जियेतल्या म्हूण आमकां बरवसो आसा. सर्वेस्पराक सोय. प्रार्थुया. भो मोगाळ बापा, तुज्या भुरग्यांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल. पास्कांचे समरमणेन तुज्या सासनीक मोगाच्या गुटां वरवीं तुवें आमकां नव्या जिवान भरल्याय. तर आमकां
पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूच्या कुडी रोगतान दिसान दीस पसून अविनाशी पुनर्जीवनपणान आत्म्या कुडी सयत जेजू बरोबर मोहिमेवंत कर. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवय आसूं. सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे गोड उपकार. गायन घेवया T15 पेज नंबर 208. T15. दोऱ्याच्या तारांनो मान देवा पोचलोले माये आंकवारी सदांच आंकवार सोर्गीच्या दारांनो मान आंकवारी सदांच आंकवार सोर्गीच्या दारांनो मान तूं स्त्रिया पितोचो दोय गाब्रिएल नो मान व्हरता हेवेचे काडून दृश्ट आमकां कोर मायेचो दोय हेवेचे काडून दृश्ट आमकां कोर मायेचो दोय